कडेन सगळे त्रास जातकच आमी चिंतता पॉलिसी करपाक. टील डेट इज गोवा हॅव्हिंग टुरिजम पॉलिसी ना. मायकल बाब इतलो उलयलो, इट्स अ कंटिन्यू प्रोसेस. हांव हे आशिल्ल्या सरकारार बशी ठरयना आनी आशिल्ल्या सरकारार भिता अशें ना. कंटिन्यू प्रोसेसा भितर टुरिजमाचेर एक पॉलिसी जालना म्हणटकच टॅक्सी ड्रायव्हराचेरूय पॉलिसी जालना. आनी तांकां सगळ्यांनी आनी तेंय पडटा बली. तांकां जे जे आमदार मेळ्ळे ते टायमार कोंकणी मराठी एग्जाम्पल ते भाशेन टॅक्सी ड्रायव्हर एक तांकां एक टायम पास तांकां बरें करप केन्ना तेंगेले प्रश्न घेवन वचप सुटावे करप परत परमनंट सोल्युशन काडप ना. परमनंट सोल्युशन गोंयांत हे सारखे न्ही. प्रत्येक आमदारान टॅक्सी ओनर्सा कडेन आतां ह्या आंदोलन जालें आपूण तांचे बरोबर रावतलो तांकां सरकारा रावून घेतलो टेम्पररी कितें तरी केलें आमदार चेंज जालो परत तेंच. हांव इतलेंच म्हणटा की गव्हर्मेंट हॅज टू टेक दीस मॅटर व्हेरी सिरियसली. इतली वर्सां जाली एलिगेशन जाता म्हणटात सगळे जाण म्हणटा एलिगेशन जाता. असेंब्लीन पासून भासाभास जाली. हांव एकलोच उबो रावन सांगलें की हे तुमी उलयता ते रॉंग. तुमी अंडरस्टँड जाल्यार तेंची डिफिकल्टी. तुमी हे सोडयतले काय हे चालूच आसतले हेच उलोवप आनी फुडें मागीर कितें बंद आनी परतून हेच चालू. तेंकां तुमी कितें तरी करतले तेंच्या खातीर काय करचें ना. हांवें हे विचारला, हांवें हो प्रश्न केला ट्युरिजम मिनिस्टराकूय केला. ट्युरिजम मिनिस्टरान तेन्ना आश्वासन दिलें की आमी तेंचेर सेमिनार घेतले आमी तेंच्या खातीर हे करतले आनी ते करतले. आनी कोण ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर म्हणलो वय तांकां एक जागो दिवपाक जाय रोडाच्या सायडीक एक्वायर करून तांकां ते स्टॉप जावपाक जाय. थिंगा एक फॅसिलिटी आसूंक जाय, रेस्ट रूम आसूंक जाय, टॉयलेट आसूंक जाय, तांकां चेंजींग रूम आसूंक जाय. तांकां केन्ना केन्ना लेट भाडी आसता एअरपोर्टार पावोवपाक हाडपाक तांकां ते एक रेस्ट रूम म्हणून जाय. सगळे फॅसिलिटी करपाक म्हणून ते खाली आश्वासन करूंक ना रियलिटीन. I want to do it into reality. I have impressed upon the Chief Minister that all these facilities, not only for taxi drivers, for all the tourists who are coming into Goa, they should get, because we are the best tourism destination in India today. If you look at entire India, we are the top. But how are we going to maintain it? How are we going to keep it? They are part of the industry. Tourists, taxi owners and drivers are part of the industry. We have to look at them at the same way. Okay, शासन ये फॅसिलिटीच्या परतीन ओरपा जायना. एक फॅक्टर फॅसिलिटी एक मेजर म्हणून जायना बट वन ऑफ द फॅक्टर. एक दुसरो तुम्ही म्हणटा तसो दे आर पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री म्हणल्यार ते खूब म्हत्वाचें आनी खूब भरपूर गरजेचें. फाटीं एक गेस्टागेल बॅग टुरिस्ट टॅक्सी भितर उरलें तो ताका सोडलो गेलो ट्रेस केलो हाडून दिलें पावलें आनी इम्प्रेशन ऑफ द टुरिस्ट इज व्हेरी गुड. म्हणजे गोंया भितर आपले पयशे मेळ्ळे पासपोर्ट मेळ्ळी सगळी मेळ्ळी. जर एक असो मेळ्ळो जो दिना पळोवन गेलो तेच खातीर ट्रॅक डावन करपाक कितें सिस्टम आसा. एक चोर आसपा जात न्ही एक चोर खूब स्पॉइल करपाक शकता. आनी ही ती घोडे इंटरनेटाचेर वचून घालपाना आपल्या बॅग मेळ्ळी म्हणून घालपाना. पूण जे कोणाक बॅग मेळची ना तो घालतलो आनी मागीर तेजे नांव पिड्यार जातलें. सो हे ऑन द होल हांवें आतांच उलयलें ते भाशेन तेजी एक पॉलिसी जावपाक जाय. नॉट ऑन जस्ट फॅसिलिटी परतीन मायकल बाब सांगता तशें न्हांवपा जाय सकाळीं म्हूण भाडे मारपा जाय तें एक जालें. ते आपल्या लागून ते सकाळीं न्हांवून येतलेच पावतले टायमार आनी गेस्टां पावयतलेच तर फक्त ते इंट्रस्ट करतले. बट चुकीचे प्रकार जावचे न्ही म्हणून काय सिस्टम्स आसपाक जाय. आनी तूं कितें दिसता सरकार खंय चुकता आनी टॅक्सीवाले खंय चुकता? टॅक्सीवाल्यांचेर हांव आरोपूच करता. कित्याक जाणा पयलीं म्हणजे टॅक्सीवाल्यांनी स्वताची युनिटी आसूंक जाय आसली पयलीं. हांव जेन्ना टॅक्सीवाल्यांक मेळ्ळो न्ही तेची युनिटी ना पयलीं म्हटल्यार. आनी दुसरी गोश्ट जे पॉलिटिकल कितें करता सगळे जाण ताका यूज करता. हांव सरळ पॉलिटिकल पार्टीचेरूय हें करता आरोप करता. हे फक्त वोटींग बँक जाय म्हणून तांकां यूज करता. कित्याक ते खुबशे अशे आहा सांगता पयलीं म्हटल्यार हांकां सांगता कितें तुमी त्या दिसा सुद्दां आंदोलन जालें. हांव पयलीं सांगता तुमकां तांकां सांगलेलें हांवें एड्रेस केलो की तुमी हें करूं नाका व्हायलन्साक वचनाका चडशें करून आमी टूल्स वापरुया. हंगर स्ट्रायकाचे आनी कसले टूल्स ना आयकूंक ना. पूण एक कितें आसता तांकां बी एनर्जी आपल्या कितें तें करूंक जाय हें करूंक जाय केलें तेंच्यांनी आंदोलन न्ही. आंदोलन जेन्ना जालें तेन्ना मायकल बाब फुड्यान आसा थंय लाठीचार्ज करता आसतना वायट दिसता म्हाका गजाली सांगपाक. एक रुलींग पार्टीचो आमदार थंय फुड्यान आसा आनी डायरेक्ट लाठीचार्ज करता हे खंय तरी हें सारकें न्ही. आनी तेवूय सांगता तुमकां व्हायलन्स करप ही सुद्दां चुकूत. टॅक्सी ड्रायव्हरान व्हायलन्स केला स उपरांत केला खरेंच म्हाका वायट दिसना. तें
एक गजाल वायट आसा पण एक आमदार फुड्यान उबो आसा आनी डायरेक्ट विदाउट अनाउन्स करनासतना लाठीचार्ज करता हो खंय तरी चुकीचो पॉयंट आहा गव्हर्मेंटाचो सुद्दां आनी दुसरी गोष्ट थंय एम्बुलन्स ना तांकां मारले तांकां एम्बुलन्स हाडपाक येना हांव फुड्यान आसा जर 12 फावटी फोन केला हांवें एक एम्बुलन्स येना हांकां व्हरून प्रायवेटान घालता हो खंयचो हो ह्युमन रायट्सचो वायलेशन न्ही सरकाराचो हा फक्त कितें म्हाका इतलें सांगपाक दिसता टुरिस्ट ओनरांक की तुमी सगळे एकठांय जाया यूज करून घेऊ नका पॉलिटिकल हितून यूज करून घेऊ नका दोन प्रश्न पहिलो प्रश्न तो म्हळ्यार तुम्ही त्या दीस सोची उपरांत व्हायलंट जाले थंय उजो घालो जे करपाची तुमकां गरज नाशिल्ली हे मान्य करता तुम्ही कित्याक लागून नाशिल्ली आमी डिक्लेअर केले 5 दीस पयले की आमी 24 तारखे स्ट्रायकार वयतले आमी 48 आवर्साचो अल्टिमेटम दिलो गव्हर्मेंटाक थ्रू ऑल लेवल्स म्हणजे आमचे जसे काही करूंक जाय सिस्टमॅटिकली आमी तेतूंतली भायर वचकूच ना कोणाक दिवंक जाय सगळ्यांक दिल्ले आहा आमी कलेक्टर नॉर्थ CSP सगळ्यांक दिल्ले आहा आमचो स्ट्रायक जालो कोणीच आमकां केअर करूंक ना वी आर द निग्लिजन्स पीपल आमकां तसो राजन घाटे म्हणटा आमची युनिटी ना हो शब्द तो वापरूच नाका जर युनिटी नासली लाठीचार्ज जावचो नासलो गव्हर्मेंटाक पूर्ण खात्री आहा आमची युनिटी आसा म्हणून लाठीचार्ज जालो व्हायलंट जावप बरोबर काय चूक व्हायलंट कित्याक जालो तेचेर विचार करात कित्याक जालो 6 to 6 आमी 6 to 6 स्ट्रायक करतले बरोबर गव्हर्मेंटाक अशें दिसकूच ना वेन वी गॅदर्ड नियरली 3000 पीपल एट कलंगूट चर्च असो एकटूय गव्हर्मेंटाचो मनीस ना की बाबा खंय तरी हे प्रकरण चिगाळतले ह्या मनशांक खंय तरी आमी थंड करया आमकां दिसलें कितें अराउंड 5 o'clock somebody will come आरोप इज की तुमकां परवा नाशिल्ली जो पर्यंत तांणी कायदो हातांत घेतलो ना तो पर्यंत तुमची सरकारान तांची दखल घेवंक ना म्हणून आतां व्हायलन्स करप हें चूक ते तांणी सांगलें सुद्दां हांव सांगता व्हायलन्स करप हें चूक पण तांचें हें आसा तुमी जर कितेंय करून जर दखलच घेनात मागीर आमी कितें करपाचें सकाळसून सो मेरेन कंटिन्युअसली ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराच्या हांव चालूच फोन आसतले ताका म्हणजे खबर ना हिंगा अशें जालें ना खबर आसा तांकां सगळें खबर आसा सर फोन करप कितें आनी थंयसर येवप कितें चोर मदीं व्हेन वी गॅदर I have told all the things that the situation is also going out of control. But Honorable Chief Minister म्हणालो तेंचे कितें आहा ते डेलिगेशन येवनी आपूण सगळे सारखे करून दिता तेंचे कितें आहा ते सारखे करून दिता पूण खंय एक वाटेन आमचें चुकलां सरकाराचें चुकलां जेन्ना तेणी अल्टिमेटम दिलो आमकां तेणी आमचे जेन्ना उलोवप चलताले discussions were going on illegal tour operators, especially foreigners operating as Russian. No, it was just 10 days before. Yes, and then those discussions were going on. Yes. In these discussions, Ola Cab came in the picture. All of a sudden, तेंचे inaugural म्हणून जाले. तेणी press conference घेतले, तेणी office start केले, खंयचेच डिपार्टमेंटान तांकां NOC दिवंक ना, but in process आसले म्हणटात ते NOC. डिपार्टमेंटान NOC दिनासतना तेंच्यांनी चालू केलो बिझनेस. तेंची तकली आउट जाली जातलीच दोंड्याचेर पांव धरलो चीफ मिनिस्टर इज रेडी टू मीट देअर डेलिगेशन ही गजाल तुम्ही तांकां सांगिल्ली इतले आसतना तुम्ही कित्याक व्हायलंट केन्ना सांगिल्ली तुमचे म्हणणे कित्याक चीफ मिनिस्टरान तुमची म्हानाकच येवन मेळपा जाय केन्ना सांगली आमकां ती चीफ मिनिस्टर सांगले मरे बिफोर 6 सांग जाय कॉल आउट आमी स्ट्रायक केलो सोच्या पयलीं सांगात तुमी जेन्ना प्रकरण चिगाळ्ळें around quarter to 8 government was not responsive. So government was not responsive म्हणजे कितें सगळे गजाली ज्यो आहा ते चीफ मिनिस्टरान एकल्यान करूंक उपकारना म्हणजे तेका आनीक फाटें आहा सध्या तूं मान्य करता की सगळे गजाल तो एकटोच करता म्हण ना म्हणजे एकटो करता म्हणून कितें दुसरे मिनिस्टर आहा न्हू जे प्रत्येक डिपार्टमेंटाचो मिनिस्टर आहा तेणी फुडें सरोंक जाय आसलें की वी वील सेटल डावन दीस इश्यू जेन्ना 2 दीस आसले स्ट्रायकाक तेन्ना तेंच्यांनी येवन मेळोंक जाय आसलें तेंकां आपोवंक जाय आसलें प्रत्येक म्हणजे नो गव्हर्नमेंट गॉट इनटू कन्सल्टेटिव्ह प्रोसेस आफ्टर दी व्हायलन्स नन ऑफ द मिनिस्टर वेन आय स्पोक टू मिस्टर दावलीकर ही वॉज व्हेरी गुड इनफ आय हॅव लेफ्ट एवरीथिंग विथ द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर म्हणालो म्हाका तेंचे अगेन्स्ट कांय ना म्हणालो आय हॅव नथिंग अगेन्स्ट देम आय वॉन्ट टू हेल्प देम दीज आर हीज वर्ड्स सो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डिसिजन घेतलो म्हणालो तेंकां कितें जाय पळय तेंचे डिमांड्स हांवें म्हटलें ओके बट फायनली इनिशिएटीव कोणे घेवंक ना तेंकां हाडून हे बाबा स्ट्रायक तुमी करूंक दिनाका कित्याक फायनली स्ट्रायक मिन्स एफेक्ट ऑन ट्युरिजम बॅड नेम फॉर गोवा
बॅड नेम फॉर द बॅड इंडस्ट्री. नेम जाल्यार ते नायजेरियनांक एक रूल लायता आणि गोंयच्या आमकां गोंयकारांक दुसरो रूल लायता. हो खंयचो काय तो गव्हर्मेंटाचो? जर तर तुका पुलिसांक इतली हे असले लाठीचार्ज करपाचे किंवा तुका हे आमचे कितें म्हणटा ते स्मोक मारलेलो तो त्या दिसा कितें त्या दिसा जर नायजेरियन कित्याक मारूं हेंच्यांनी? कारण कितें? कित्याक ते टॅक्सी ड्रायव्हर जे सारखे 7वी 8वी पास असलेले अनपढ थोडे जाण आसा, थोडे ग्रॅज्युएट आहा भितर, तांकां तुमी टॅक्सी ड्रायव्हरांक सामकेच उडयता. आयज एफेक्टेड जाला कोण खबर आहा? मायनिंगाचो एक कामदार बारीक जर पळोवंक गेलो जाल्यार टुरिजमाचो आमचो हो एक ड्रायव्हर कळ्ळें तुका न्ही. हे बारीक बारीक जे लोक सामान्य लोकांचे बहुजन समाजाचे किंवा आम आदमी म्हणटात त्या लोकांचे लाठीचार्ज जाता आणि बरे बरे व्हडल्या व्हडल्यांचे लाठीचार्ज जायना. कितें हो खंयचो न्याय येतलो काय तो? म्हाका लास्ट सेराफीन बाब सांग 2 गजाली. एक व्हायलन्स जाले ते बरोबर घाल्ले काय चूक जाले. दुसरें आतां जेन्ना इतली नॉर्म्स गव्हर्मेंट घालता तेन्ना इम्प्लिमेंटेशनाक कितली म्हत्व आसा? इनफॅक्ट तूं तरी फाटले 3 विधानसभाचोय म्हणजे 3 गव्हर्मेंटचोय खंयचे जावं ते 3 वा 4 एक तेमी एक हो जो इश्यू आहा तो अनसॉल्वड इंटेन्शनली असो दवरला. ओला कॅबा कडेन हांव मातशें फुडें वयता. जरी तर एमी एलाव केल्लो असो दर्या एलावड आसा ओला कॅब आसल्यार टुरिस्ट टॅक्सी ड्रायव्हरांक कांय पडून गेले ना असो दर्या जाल्यार तेजो सायड इफेक्ट चोयता. नेक्स्ट सायड इफेक्ट जो टुरिस्ट गोंय येता इनिशियली ताका रस्ते बी दाखोवचे पडटा. गोंयची कांय हायवेचेर लँडमार्क ताज महालाच्या ऑपोजीट मुगे हॉटेल आहा तशें ना, सगळी गल्लीनी खच्चीनी आसता. ते ओला कॅबाचे जे ड्रायव्हर आसले ते लोकां कडेन वाटेर रस्ते विचारून 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 त्या हॉटेला कडेन पावप हें विदावट ट्रेनींग तेम सुद्दां केलां. सो टुरिजम म्हणल्यार कितें एक राम बरो आसा म्हणजे ते चलता कितें तरी सरकाराक मेळटा आस्ते आसा. आतां मायनींग नाशिल्ल्यान तेम चोवपाक जाय. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इट इज अबाउट 2600 crores worth industry. 2600 worth crores industry today अनपोल्युटेड. पोल्युशन तितलें ना अपार्ट फ्रॉम गार्बेज हे ते धरून तेय जाग्यार घालपाक जाता. ते चोयनासतना सरकार हे कंप्लीट कॉन्क्रीट करपाक कोण ना, कोणी एक फोन केलो कोणी करतलो कोण नेक्स्ट बेजीक गजाल जी सेराफीन बाब सांगता सोपोवचे पयलीं तूं बेजीक गजाल जी सांगता की इंडस्ट्री कडेन सिरियसली इंडस्ट्री म्हणून पळयात ती चलता म्हणून ताका चलपाक दिनाका. इट इज अ ऑर्गनायज्ड थिंग अँड कीप इट ऑर्गनायज. म्हाका दिसता इतल्याचेर खूब बरे हाजेर आमी हांगा थांबया. खूब बरे मुद्दे आयले. आंदोलन कित्याक जालें, व्हायलन्स कित्याक जालें आनी आतां मुखार कशें वचपाचें सगळ्याचेर तुमी मतां मांडली. थँक्स अलॉट. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.